दिवचलच्या महामार्गाचेर रस्त्याचे काम चालू आसा। चवथ लागीं पाविल्ल्यान थळाव्यां खातीर हो पूल चवथीच्या विसर्जनाच्या वेळार उक्तो करपाची तात्पुरती वेवस्था केल्या। फकत चवथीच्या दिसांनी हो पूल उक्तो आसतलो। जेन्ना ह्या पुलाचें काम पुरायपणान जातलें तेन्ना येरादारी खातीर उक्तो करतले, अशेंय आत्माराम गावडेन सांगलें। दिवचले विसर्जना खातीर सुमार 1,500 परस चड गणपती आसात। दिवचले महामार्गाचे काम चालू आशिल्ल्यान पूल बंद आशिल्लो तो आतां चवथीच्या दिसांनी विसर्जनाच्या वेळार तात्पुरतो उक्तो आसतलो। राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण मुखेल अभियंत्या वांगडा अध्यक्ष आनी हेर कावन्सिल वांगड्यांनी चालू आशिल्ल्या कामाची तपासणी केली। त्या वेळार ते उलयताले। म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर आनी हांगाले लोकल्स आहा तेंचो डिमांड आसा की चतुर्थी तांकां गणपती पावोवच्या प्रती हो ब्रिज ओपन करचो। ते आमी तांचे जे डिमांड आहा ते एक्सेप्ट करता आनी फक्त गणपती व्हरच्या दिसा 1.5 दीस 5 दीस 7 दीस आनी 9 ते 11 दीस पर्यंत लोकांक गणपती व्हरपाक हांव ब्रिज ओपन करता। आणि ट्राफिकाक हो आमचे सगळे ताचे नेसेसरी टेस्ट केल्या नंतर आमी ओपन करता। फडे साहेबान सांगल्या प्रमाणे आनी आमचे वॉर्ड कावन्सिलर रंजना वांयगणकर आसा, आमचे सगळे जे गणपती पायता पळय घोटणेर 7 वॉर्डांक जवळ 7 वॉर्डांक सगळे गणपती हांगा पायता, 7 वॉर्डाचे गणपती। त्या खातीर फक्त एक आमी इन्स्पेक्शन केला की चवथीच्या संदर्भान म्हणजे कशें कितें म्हणजे लोकांची गैरसोय जावची न्हू आनी माटोळीचे सामान आसतले सगळे तेंची बरी सोय जावची म्हणून आमी एक इन्स्पेक्शन केलें। ऑलमोस्ट बरें आमकां हें मेळ्ळें की तेंच्यांनी सांगलां की चवथी पुरते आमी हें करपाक दिता, सगळे अरेंजमेंट करता आमी, गणपती पावपाक बीन त्रास जावचो ना। मागीर परत तेंच्यांनी सांगलां की परत आमी तें काम आमकां जवळ जवळ 40% काम जालां, परत आमी तो बंद करतले आनी आमचें काम सुरू करतले। आमी तांकां सांगलां बरें आसा म्हणून। फक्त आमकां एकूच हें आसलें की चवथीक अशें जवळ जवळ 1,500 कितें गणपती आसा ह्या सायडीक, तांकां एक गैरसोय जावची न्हू म्हणून हें इन्स्पेक्शन केलां। गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार।